नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो योगार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतकाच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोवा ऑनलायन पोर्टला वरवीं मेळपी सर्व्हिसिंग खातीर आतां फारीक करचे पडटले पयशे, म्हणटा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। एमपीटीच्या कोळशाच्या येरादारीक लागून मुरगांवांत जाता वाऱ्याचें प्रदूषण। अपघातांचें वाडला प्रमाण। एमपीटीचेर कारवाय करात, संकल्पाची मागणी। थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्या 2 दुकानांनी शुक्रारा फांतोडेचेर अचकीत घेतलो पेट। दुकानांतल्या सामानाचो जालो गोबर। सुमार 5 लाखांचें जालें लुकसाण। कुमारजुंया 3 भुरग्यांक बुडटाना वाचोवपी अंकुर कुमार, संजय प्रसाद हांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो सत्कार। राहुल गांधीचे संसद सदस्यत्व रद्द केल्ल्या आड गोंय काँग्रेसीन केलें मुरगांव धरणे आंदोलन। आनी सेगीत 61 वर्सां सावन निर्भीड निष्पक्ष पत्रकारितेची सेवा करपी दैनीक गोमंतकाक गोंय विधानसभेत भेटयली परबी। सभाघरांत परबेचो थाराव जालो संमत। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय ऑनलायन वरवीं मेळपी सर्व्हिसींक आतां शुल्क फारीक करचें पडटलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच अर्ज करून लेगीत जल्माचो दाखलो वा हेर दाखले तशेंच गोवा ऑनलायन वरवीं मेळपी सेवा जर दिल्ल्या वेळार जायना जाल्यार त्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली। आमदार वेन्झी वेगस हांणी ऑनलायन अर्ज करून लेगीत दाखले वेळार मेळनात तशेंच कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्या कारणात ह्यो सर्व्हिसी वेळात मेळपाक कळाव जाता अशें खासगी ठराव मांडून सभाघराच्या लक्षांत हाडून दिल्लें। ते म्हणटा 1 म्हयन्यान यो कालीच एक इन्सिडेंट व्हायरल जाल्लो। दिस इज वन पर्टिक्युलर टॉपिक बट देर आर सेवरल सिटीजन चार्टरा प्रमाणे सेवरल सर्टिफिकेट्स आहा। नील इनकमन्सी सर्टिफिकेट आहा 3 दिसाची कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार 7 दिसांची नॉन कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार। सो स्पीकर सर, ऑल दीस वायल सामान्य मनशाक डिजिटलायझेशन कोण दिल म्हूण आम सगळ्या सांगलो, पूण ते डिजिटलायझेशन म्हणजे कंप्युटराचे गायल म्हणटरी कंप्युटर झुकून काण दितात ना, फाटल्यान तेका डेटा एंट्री करपाक मनीसूय जाय पडटाय। पूण ते मनीस स्टाफ आज तुसान तो स्टाफ शॉर्टेज आसता आनी ते कंप्युटरा फाटल्यान डेटा एंट्री करपाक मनीस नाय म्हूण त्या कंप्युटरासून 3 दिसान प्रिंट आउट मेळपा जाय तो म्हयनो लागता। स्पीकर सर, गोवा ऑनलायन पोर्टल आमी गोवा ऑनलायन पोर्टल ह्या सर्विसीचेर 121 सर्विसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑनलायन दिता। आतां पर्यंत म्हाका दिसता रिकॉर्ड मोर दॅन 21 लाख पीपल हॅव विजिटेड, म्हणजे एकटो 4-4, 5-5 सर्विसीस ह्योय बी जे आसा पळय न्ही तांकां ऑनलायन हेज्या वयल्यान त्यो सर्विसीस सगळ्यो मेळ्ळ्या। आनी आतां रिसेंटली आमी अनावन्स केला त्या प्रमाणे इट इज एन कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ऑलरेडी 471 आसा, भितरली 278 एक्टिवली काम करता। तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सगळ्यो सर्विसीस दिताल्यो। ताका गोवा ऑनलायनच्यो 121 सर्विसीस आमी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांकां दिता। तेंची 471 सर्विसीस तेंची एक्टिवेट करपाक लायता आनी वयल्यान तांच्यांनी सगळ्यो सर्विसीस तांकां आमी आतां पयलीं गोवा ऑनलायनचे टोटल सर्विसीस फ्री मेळटाल्यो। आतां ताका प्रत्येकाक कितें तरी फीस मिनिमम चार्ज करपाचें। फाटले 1.5 ते 2 वर्स सगळ्यो सर्विसीस फ्री दिताले। आतां ताका मिनिमम चार्ज करपाचें थारायलां, 20 रुपीज समथींग फॉर द पर सर्टिफिकेट, कारण घरा कडेन बसून सगळें आमी फुकट दिता ते। आनी कॉमन जेच्या कडेन म्हणजे घरा कडेन जो करूंक शकना ताका कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर जर गेलो जाल्यार ती सर्वीस जी आसा ती कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरा वयल्यानूय ताका एवेलेबल करून मेळटली। त्या खातीर बी तांकां हॉनरेरियम म्हणजे मिनिमम तेंच्यांनी जर म्हयन्यांक 200 सर्विसीस जर कंप्लीट केल्यो जाल्यार ताका ऑनरेरियम दिवपाचोय थारायला। बिसायड्स दॅट्स CM ऑफिसांतल्यान आमी कॉल सेंटर सुरू करपाचें थारायलां, जेणे करून ज्यो ग्रिवेन्सीस आहा त्यो रिएड्रेसल त्या हेज्या वयल्यान केल्यो वयतल्यो। एमपीटीच्या कोळसो येरादारी खातीर प्रदूषण तशेंच अपघात जावपाचें प्रमाण वाडलां। एमपीटीन कोळसो येरादारी 1 नंबराच्या गेटी वयल्यान करता अशें सरकाराक सांगिल्लें, मात आतां
9 नंबराच्या गेटी वयल्यान कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोळशाची येरादारी आता लोकवत्से आशिल्ल्या वाठारांतल्यान जाता। तशेंच ह्या येरादारीक लागून व्हड अपघात जावपाक लागल्या। एमपीटीचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान केला आणि ह्या विशयात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां। Fear and anxiety in the minds of people of Mormugao constituency with regards to movement of cargo vehicular traffic from gate number 9 at Mormugao port, as Mormugao authority MPA failed to obey its own circular of movement of cargo vehicle traffic from gate number 1 instead of gate number 9, except during the stay of cruise vessel at the cruise terminal. The road from Mormugao port gate number 9 up to Sada junction passes through densely populated residential area and also accident-prone stretch, thus risking lives of thousands of people with the movement of heavy traffic and to and fro. Further, there is a spillage of cargo which is causing severe dust pollution. MPA issued yet another circular with respect to dust supervision measures at the port to mitigate the dust pollution. Again, MPT failed to comply with the circular by not checking on the cargo vehicles of its compliances on cargo spillage and also while handling at the port. I appeal to the government to kindly look into the matter urgently and take necessary measure to ensure that MPA compliant with the circular in this interest of public at large. Speaker sir, आमच्या गव्हर्मेंटाकडे डिस्कस झाल्या उपरांत त्यांच्यानी एक सर्क्युलर काढलेलो एमपीटीन कितें हेन फुडें जो कार्गो आसा तो गेट नंबर 1 ट्रान्सपोर्ट जातलो, बट आयज सर्क्युलर जो तेंच्यांनी स्वता काढलेलो आसा तोच सर्क्युलर ते फॉलो करना आनी सगळो कार्गो गेट नंबर 9 व्हरून आख्खी ट्राफीक जाम आनी डस्ट पोल्युशन करपाक लागले आसा फ्रॉम आमचे IOC जंक्शन टू सडा जंक्शन. जो एमपीटीन सर्क्युलर काढलेलो आसा गेट नंबर 1 आमी ट्रान्सपोर्ट करतले हे तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला गव्हर्मेंटाक, ते एश्युरन्स ते पाळना तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावचे. त्याच प्रमाणे डस्ट पोल्युशनाक लागून तेंच्यांनी जे टायर फक्त मेन्शन करा हेच्या बाबतीनूय जो सर्क्युलर काढला तेजेरूय हेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाची आसा आनी हेंच्यांनी हे पाळपाची गरज आसा. श्री युरियालेमो स्पीकर सर, एकदा आफोन हाडून हांव ते करपाक लायता. दैनिक गोमंतकान 61 वर्सां पुराय केल्ले खातीर शुक्रारा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोमंतकाक परबी भेटोवपी थाराव मंजूर जाला. सभापती रमेश तवडकार हांणी ह्या थारावाची घोशणा केली जाल्यार सभाघराच्या हेर वांगड्यांनी ह्या थारावाक मंजुरी दिली. विधानसभेत गोंयचे पयले मराठी दिसाळे आशिल्ल्या दैनिक गोमंतकान सदांच निर्भीड आनी निष्पक्ष पत्रकारिता केला अशें सभापती रमेश तवडकारान म्हटलें. राज्याच्या एकवटीस प्रगतीस आणि उदरगतीस योगदान दिवन 61 वर्सां यशस्वीपणान पुराय केल्ले खातीर तशेंच लोकशायेचो चवथो खांबो जावन जबाबदार आणि कटिबद्ध रितीन आपली भूमिका साकारपा खातीर हे सभागृह गोंयचे पयले मराठी दिसाळे गोमंतक हांकां परबी भेटयता. गोमंतक वर्तमानपत्राक 61 वर्सां पूर्ण जावप ही एक वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रांत खूब म्हत्वाची गजाल. गोमंतकान काम करपी लोकांक ती एक उज्वल परंपरा म्हणून बरें दिसतालें. पत्रकारिते कडेन मिडिया कडेन जे लोक गंभीरपणान पळयतात एका ल्हानशा राज्यान एक वर्तमानपत्र बऱ्या तेजान 61 वर्सां चलता ही खूब म्हत्वाची घडणूक अशें हांव मानता. हे दोन पैलू आसात. आमकांय बरें दिसता की आमी काम करतात एका बऱ्या वर्तमानपत्रांत तर 61 जाली आनी मिडियांतले लोकूय गंभीरपणान ह्या सगळ्या परिस्थितीचें अवलोकन करून म्हणटात वा गोमंतकान 61 वर्सां चलयले वर्तमानपत्र आनी बरे तरेन चलयलें. त्या नदरेन खूब म्हत्वाचें आनी विधानसभेन असो ठराव येता हाकाय खूब म्हत्व आसा. इतल्या खातीर कारण विधानसभेन भितर एकमतान तो ठराव आयिल्लो आसता. आमी पळयला जेन्ना गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जाली तेन्ना गोंय सरकारान कांय एक वेंचीक अशा संस्थांचो आनी कंपन्यांचो सत्कार केलो तातूंत गोमंतक आशिल्लो. त्या वेळार कोणा आमकां खबरच ना. अचानक आमकां एक दीस पयलीं फोन आयलो की तुमचो सन्मान जाता. तेन्नाय म्हाका ह्या सरकारा बद्दल एक अप्रूप दिशिल्लें अशें कसलेंच लॉबिंग करनासतना ताणें आपलें जे पळय कितें राज्यान चलता ताचो परामर्श घेवन गोमंतकाक वेंचून काडिल्लें. गोमंतक हें वर्तमानपत्र आमी कित्याक वळखतात? बाल सातोस्कर पयले संपादक, त्या नंतर माधव गडकरी, आठवले, दत्ता सराफ अशे बरे तेजस्वी पत्रकारांची एक सामकी फळी गोमंतकान लोकांक दिली. लोकांक वर्तमानपत्र म्हळ्यार कितें खबर नाशिल्लें, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें खबर नाशिल्लें. तेन्नाच गोंय मुक्त जाल्यार 3 वर्सां भितर एक वर्तमानपत्र सुरू जाता आनी तें लोकांक
लोकांचे अर्दान उबे रावतात, लोकांचे प्रश्न मांडटात, सरकाराक सामके विरोधक म्हणून सरकाराच्या अगेन्स्ट उबे रावतात. एक तेवर परंपरा आशिल्ली, आज तशें जायना. आमी जाणात खूब मर्यादा पडल्यात. सरकार पक्षाक वर्तमानपत्र म्हणल्यार कशें जाय तेंय आमी जाणात. पूण ह्या सगळ्या उणिवांतल्यान एक धारदार लोकांक आवडीचें आनी लोकांच्या फाटल्यान उबे रावपी वर्तमानपत्र आमी दितात. हें म्हाका खूब अप्रूप दिसता आनी म्हाका अभिमानाची गजाल ती दिसता. दैनिक गोमंतकान 61 वर्सां पूर्ण केली म्हणून आज विधानसभेत तांचो अभिनंदनाचो ठराव करप ही एक बरी गजाल. मिडियांतलो मनीस म्हणून हांव ताका येवकार दिता. गोंयच्या पत्रकारितेत गोमंतकान एक आपलें स्थान केलां, निर्माण केलां. गोमंतकाची जी भाशीक भुमिका आशिल्ली सुरवाती साकून ताजे विशीं आमचे सारक्याचे कोंकणी मनशाचे मतभेद आसूं येता, नक्कीच आसात. पण पत्रकारितेंत जें गोमंतकाचें योगदान आसा, जी गोंयांतली पत्रकारिता जी घडत गेली लिबरेशना नंतर, तातूंत एडिटोरियली स्ट्रॉंग दुसऱ्या दिसा संपादकीय वाचूंक जाय गोमंतकाची कितें आसा तें. आनी तातूंत चडशें करून जो मागास वर्ग जो उरलो, म्हणजे जाका आमी मार्जिनलायज्ड कम्युनिटीज, तांकां आवाज दिवपी हें वर्तमानपत्र. आयज गोमंतकाचो विधानसभेन कंप्लीट करपी एक ठराव पास जालो, बरी गोश्ट. 61 वर्सां खंयच्याय पेपरा खातीर म्हणजे एक खास करून मिडिया खातीर खूब मोठी गजाल आसा. कारण हें जें क्षेत्र आसा तें खूब डिफिकल्ट आसता. एक्चुली लोकांचो सपोर्ट जाय आसा आनी कॉन्स्टंट हो लोकांचो सपोर्ट मेळपाक जाय, जाल्यारच हें वर्तमानपत्र चालू करपाक शकता. आनी 61 वर्सान अशी कितलींशींच वर्तमानपत्रां आयल्यां आसतलीं गोंयांत आनी गेल्यांतय बी. सो अजून पर्यंत हें टक धरून आसा आनी फक्त टकूच धरून रावना, तर आयज तें वाडटा ही बरी गोश्ट आसा. आनी गोमंतकान खास करून फाटल्या कांय वर्सांत एक बरें एक्सपेरिमेंट केल्लें आसा आनी मराठी पत्रकारिते भितर एक बरी भर घातिल्ली आसा. आनी खास करून हांव उल्लेख करीन पर्यावरणाचे विशय जे पयलीं मराठी पत्रकारितेंत चड येनाशिल्ले ते आतां येवपाक लागल्या. लोकांक बारीक जे आर्टिसन आसा, बारीक जे आमचे आर्टिस्ट आसा, तांकांय प्रमोशन मेळटा वेगवेगळ्या हातूंतल्यान. सो हें पत्रकारितेचें काम आसा. आनी त्या शिवाय गव्हर्मेंटाक धारे धरप, गव्हर्मेंटाक सदांच कॉर्नर करत रावप, ताजे एक्सपोज करप आनी लोकांचे प्रश्न मांडप, हें खरें म्हणजे पत्रकारितेचें मेन काम आसा. आनी ते कांय प्रमाणान आपल्या लिमिटेशना भितर गोमंतक करता आनी बाकीच्या वर्तमानपत्रांनी करचें अशें म्हाका दिसता, एक पत्रकार म्हणून आनी एक नागरीक म्हणून. आता घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया आवाज गोंयचो हे फुडले बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाच्यो फुडल्यो खबरो. शुक्रारा फांतोडेचेर थिवे रेल्वे स्टेशना वयल्या 2 दुकानांक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान एका दुकानांतले पुराय सामान तशेंच पयशे लासून गोबट जाले. जाल्यार ताच्या कुशीक आशिल्ले दुसरे दुकान वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालां. अशा संकटा वेळार उजो पालोवपा खातीर लागपी यंत्रणा ह्या रेल्वे स्टेशनाच्या दुकानांचेर नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा गेल्या कितें एक्झॅक्ट रिजन आहा तेमी फायंड आउट करपाक लागला. सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसात ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागला. ते रिपोर्ट सांगतले तेमी मागीर सांगतले तेमी. मिल्क पार्लर प्रॉडक्ट लस्सी फ्लेवर्ड मिल्क तसले आशिल्ले एक्झॅक्ट फॅन सगळे आशिल्ले. कितें फायंड आउट करपाक लागला सांगपाक जायना ते. कितल्यांक लागलो म्हाका हांव एक्चुली मडगांव रावता. म्हाका अजून 4 कशें 4:45 अशें कॉल येयला तुमच्या वेंडराचे कितें उर लागला. मागीर तांकां सगळें 5 मिनट आपयलें दिसता हांगा. तें येवन सगळें काडून मागीर उजो हें जालें सगळें. मागीर सांजचे सकाळीं व्हरून आमकां आपयलें हांगा इन्स्पेक्शनाक. हांव सकाळीं पुन्हा आयलें. लॉस जाला दिसता
लॉस असतील 1-2-3 लाख रुपये लॉस जालें दिसता म्हाका ते एक्झॅक्ट काउंट करपाक लागला कितें. कुंभारजुव्याच्या 3 भुरग्यांक बुडटाना वाचोवपी अंकुर कुमार संजय प्रसाद हाचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सत्कार केलो. ताका 1 लाख रुपयाचे इनामूय दिले. ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सरात, अंकुराचो बापूय आनी आवय हाजीर आशिल्ली. तशेंच कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान अंकुर कुमाराच्या ह्या धाडसा बद्दल ताचो सत्कार केलो. अंकुर कुमार प्रसाद हाजे हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कारण कुंभारजुवार जो इन्सिडन्स जालो त्या एका इन्सिडन्सान हांव अर्जुन प्रसाद करेंगे. ह्या भुरग्यान 3 जाणांचो जीव वाटयलो, ताच्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन ताचें आमी अभिनंदन करपा खातीर हांगासर आपयलो. हांव आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सरात ह्या दोगांयनी मेळून ताचें खूब खूब सरकाराच्या वतीन अभिनंदन. ताका 1 लाख रुपयाचो चेकूय आमी अवॉर्ड स्वरुपात ताका दिल्लो आसा, ताचें अभिनंदन केलां. ताच्या सारकेल्या भुरग्याचे खरोखरूच तोखणाय करची की थोडी म्हणजे आपल्या जिवाची पर्वा न करता आपल्या बारीक तरी पियो घेताना तितूंतल्यानय वचून तेणी त्या 3 जाणांक वयर हाडले एकट्याचे पोटांतलें उदकूय भायर काडलें. त्या खातीर खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन ताचें खूब खूब अभिनंदन. आज एक धडीवान असो एक भुरगो ज्याणे 3 भुरग्यांचे जीव वाचयलो. त्या वेळाचेर म्हाका ही बातमी कळ्ळी जाल्यार इमिडिएटली गोंयच्या स्पिकराक सांगून ताच्या आजच्या हावसान कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन सुद्दां हांवें मूव केल्लें आसा. अशे तरेचे भुरगे आज आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आज आमी गोंयकार म्हणटात त्या वेळाचेर हे भुरग्याचें सरनेम जर पळयलें जाल्यार कितें आहा, शेवट कोण कोणाक पावलो हेवूय लोकांनी प्रत्येकान आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांगा शेवट आमी भारतीय आसा हें पयलू जर आमी लक्षांत जर घेतलें जाल्यार ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आमी म्हणून सुटावे करपाक शकता. म्हणून हांव ह्या भुरग्याचे मना पासून अभिनंदन करता. ताका मुखावेल्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. हे दीस कोरेजमाचे दीस म्हणून लँड सिजन आनी बायबलान एक कन्सेप्ट आहा ऑफ अ गूड सॅमेरिटन. गूड सॅमेरिटन म्हणटा तो एक खंय येता जो मनीस जीवन राखता, जो साल्वार करता कोणाक आनी जीवनदान दिता परतें तें ताणें आज काम केल्लें आहा. सो ही ब्रेवरी इज ऑफ द हायेस्ट ऑर्डर. ही इज अ गूड सॅमेरिटन हू हॅज appeared on the scene because this is somehow it's a God-given power and the circumstances were such that he had to show the courage to save people's lives. I think he will become a big man in future and we wish him all the very best. पोकेवाडो मोर्जी वाठारात श्री कुळाकर म्हाळसा देवस्थानाच्या वार्षिक वर्धापन दिसा निमतान बेरेस्तारा गायनाची कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयली. पंचायतन कला संस्थेच्या वतीन गोंयचो नामनेचो गायक अक्षय नायक हांच्या गायनाची कार्यावळ जाली. थळाव्यां सयत हेर लोकांनी ह्या गायनाच्या कार्यावळीचो आनंद घेतलो.
तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.